एजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ, संपून सुटका ताचे तावनूच येता. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ, संपून सुटका ताचे तावनूच येता. पाताळांतां सोम्या हांव तुका बोग मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे कान चीत दिवन दीत म्हज्या कालते विनांतेच्या ताळया. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ, संपून सुटका ताचे तावनूच येता. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण. तुजे लागीं आसा देखून पातकाचे बोगसाणें, आमकां आसा तुजी बायाबर. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ, संपून सुटका ताचे तावनूच येता. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवन आसा, ताज्या उतराचे म्हजो आत्मो भरवसून रावला. केन्ना फांते जायत अशें म्हणून फार्यागार आशेवन आसा. त्या वनसर म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आंवडेवन आसा. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ, संपून सुटका ताचे तावनूच येता. ए इस्रायेला, सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळ. संपून सुटका ताचे तावूंच लाभता. तोच इस्रायेला तिच्या सरकोटेपणांतली सोडयतालो. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ, संपून सुटका ताचे तावनूच येता. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ, संपून सुटका ताचे तावनूच येता. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, रक्त मांसाक खाल जातात ती देवाक मानवतात.
देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगर पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोसू तुमकां जीव दिवपी सकत जाता तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो देवाचें उतर हें बघेवन जुओं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता त्यावेळी सुम्या तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून लाजराच्या भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा जेजूक मार्ताचो आनी तिचे भयणी मरियेचो आनी लाजराचो मोग आशिल्लो तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांतय जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें येया आमी जुदेयाक पाटया जेजू येवन पावतना लाजराक फणान दवरन 4 दीस जाल्ले म्हूण तांकां कळीत जालें जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हणून फुडें गेली पूण मोरी घराच रावली जेजूक पळयोवन मार्तान म्हळें सुम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातुल्लो पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो मार्ता म्हणाली तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सदमनता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सदमनता तो सासनाक मोराचो ना हें तूं सदमनताय तिणें जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुमचो म्हणून हांव सदमानता हें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हणून ताणें विचारलें सोम्या येवन पळय म्हणून ताणें जाप दिली जेजू रडलो तवळ जुदेव म्हणाले हाका तसो कितलो मोग आसलोलो पळया तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें ताणें कुरड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरण अशें करूंक जालें ना गाय जेजू परत्यान कळवळ्यांनी बरोवन फोंडासरशीन आयलो माटया बरी आसलेले ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली जेजून म्हळें ती शिळा पेल्यान काडा मरण पावल्याची भयण मार्ता म्हणाली सोम्या तो मरण 4 दीस जाले येदोळूच ताका घाण पडल्या आसलेली जेजू तिका म्हणालो तूं सदमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतेली म्हणून हांवें तुका सांगलें न्हय तितल्यार ताणें ती शिळा काडली तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें बापा तूं म्हाका आयकता देखून हांव तुजो उपकार मानता सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हणून हांव जाणा पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सदमानचे खातीर हांव अशें उलयतां इतलें म्हणटच व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून जेजून भोप मारली मेल्लो मनीस भायर आयलो ताचे हात आनी पाय फाळयांनी रेवडायिल्ले आनी ताचे मुखामोळ लेसान गुटलायिल्ले जेजू म्हणालो ताका सोडया तो वचूं मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जाण सुदेव जेजून केल्लें तें पळयोवन ताका सदमानूंक लागले देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भोवमुगाळ भावानो आनी भयणीनो
प्राजित काळाच्या 5व्या आयताराक आम्ही येऊन पावल्या. आयच्या आयतारा लाजराची खाणी आमच्या नियाळाक दिल्ली आसा. या फाटल्या प्राजिताच्या थोड्या आयतारांनी अपुर्बायचे विषय आमच्या नियाळाक दवरले. पोरच्यानय ताच्या वयल्या आयतारा समार्याचे स्त्रिये विशांत वांजेल आसलो. आमची थामनातली बागानातली तान जेजू मात्र बागयता हो आसलो वांजेलाचो पाठ. पोरच्या आयतारा कुड्ड्या मनशाक जेजून दिस्त दिवच्या विशांत आसलो वांजे. आम्ही आत्मिक रितीन कुरडे. आमच्या आणलेपण जेजू मात्र खाण उडोवंक आनी आमकां आत्मिक दिस्त दिवंक शकता म्हणून आमी नियाळ केलो. आनी आयच्या आयतारा लाजराक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवचें घडीत आमी नियाळ केल्या. आनी ह्या वांजेलांतल्यान आमी सक्कड एक वा आनी एक रितीन आत्मिक रितीन मेल्ले आसा. जेजू जो आसा जीव आनी जिवंतपण तो मात्र आमकां नवो जीव दिवंक शकता. देखून आमी बाळचेत आसतना जिवीत जळोवंक जेजू सरशीन वचचे हो आसा विशय आमचे शिकवणेचो. भोवनो आनी भयणीनो, आमी सेल्फी संस्कृतीन जीवन आसा. ह्या आमची संस्कृती स्वावलंबीत संस्कृती अशें म्हणून आमी म्हणयत. तशें म्हळ्यार हांव म्हजें म्हाका साल्वार करूंक हांव मात्र पुरो. म्हाका हेरांची गरज ना. हांव बळवंत, हांव सत्यवंत, म्हाका कितेंय करूंक जाता, कोणेंच म्हाका कितेंच करूंक जायना अशें म्हणून आमी चिंतचें आसा. भावांनो आनी भयणीनो, कोरोना व्हायरस उज्या भाशेन सगळ्या संवसारार विस्तारून आसा. व्हड व्हड राष्ट्रांक हे पिडेन येदोळूच ग्राशिला. हे पिडेन आमकां एक लिसांव शिकयलां की हांगा खंयचेय शाश्वत न्हय. सगळें सरता. देव एकलो मात्र बाळटा. देव मात्र आमची भद्रती, आमचो दुडू, आमची जाणवाय, आमच्या लागीं आसच्यो वस्तू, आमची मनशां, या आमची वखदां, आमचें विज्ञान, या आमची प्रगती हे कितेंय आमकां साल्वार करूंक शकना. तर कोण आमकां नवो जीव दिवंक शकता? कोण आमकां नवो जीव दिता? तो जेजू मात्र. तो केवल एक शिकोवणदार, अचर्यांगार या एक बरो मनीस, मान मनीस न्हय. तो आसा आमचो, म्हजो आनी तुजो सोडवणदार. पातकाच्या जाळान सांपडलेल्या आमकां तो मात्र भायर काडूंक शकता. हे आमी आयच्या सुवार्थेन पळयता. पवित्र पुस्तकांत जेजून तेगा जाणांक जीव दिल्ल्या विशांत आमकां आयकोंक मेळटा. पयल्यान पयले जेजू जायराचे दुवेक जिवंत करता. त्या उपरांत आमी पळयता जेजू त्या विधवीच्या एकाच पुताक जिवंत उठयता. आनी तिसऱ्यान आज आमी वांजेलांत आयकल्ल्या बरी जेजू लाजराक जिवंत उठयता. सांत आगोस्तीन ही तिनी गणितां विवर्सून म्हणटा की ही 3 गणितां आमच्या आत्मिक जिणेंतल्या 3 खंतांच्या मरणा विशांत आमकां माहिती दितात. ही 3 गणितां आमच्या आत्मिक जिणेंतल्या 3 हंतांच्या मरणा विशांत आमकां माहिती दितात. जायराचें दूख ते थोड्याच वेळा आदी सरले. ते सकरांच्या की ल्हान, सकरांच्या की धाकटे. दुसरे आमचो तरणाटो विधवीचो पूत, तो येदोळूच मरून ताका निकेपूंक सिमेस्त्रेच्या वाटेर ते आसले. आनी निमाणो लाजर, तो मरून येदोळूच 4 दीस जाल्ले. तो फोंडान पुसून आयिल्लो. आमी आत्मिक रितीन ह्या 3 हंतांनी मरयेत. आमी भोवनो भयणीनो आत्मिक रितीन ह्या 3 हंतांनी मरयेत. थोड्याच काळा आदी पातकान मरून गेल्ली स्थिती, ह्या येदोळूच पातकान आसून थंयतान पाटी येवंक जायनाच आसली. ह्या पाटी येवंची आशा सांडली स्थिती, ह्या पातकान पुसून वचून पाटी येवंक असाध्य जाल्ली स्थिती. खंयच्याय स्थितीर आमी आसो, खंयच्याय स्थितीर आसल्यारय देव आमकां सोदून येता. देव आमकां मरोवंक सोडिना. ताणें आमकां जिवंक आपयला. तो आमकां खटल्या वयर जावंक पुरो, या
पेटे भितर तावन जावंक पुरो या त्या फोंडाच्या कुसाडाय तावन जावंक पुरो तो आमकां भायर काडटा. जेजून आपूण जीव दिवंक आयला, भरपूर तरान तो दिवंक आयला म्हणून एक फावटी सांगिल्लें. आपूण जीव दिवंक आयला, भरपूर तरान तो जीव दिवंक आयला म्हणून जेजून सांगिल्लें. तो मनशांक आत्मीक जीव दिवंक कितलो वोत धाडटा, कितलो आश येता, कितलो लाल येता म्हणून जुआवन फुडें ह्या गणितांत विवरसिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें जेजू थंय येवन विचारता, तुमी ताका खंय मातयेक पायला या तुमी ताका खंय पुरला, तो खंय आसा. भावनो भयणीनो, देव मनशा कुळाक आदिंतावन सोदून आसा. तो एका रितीन सोदनेली म्हणून आमी म्हणयत. देव एक सोदनेली. आमी पातक करून ताचे तावन पयस वेता तेन्ना वसोली पयल्यान मार गेली अशें म्हणून तो केन्नाच आमी म्हणलें बरी म्हणना. आदम आनी येव ताचे तावन पयस गेल्ल्या वेळार तो तांकां सोदून आयिल्लो. तूं खंय आसाय, तुमी खंय आसात, ताणें भुमी वैकुंठांत विचारलें ते सवाल. कायनान आबेलाक जीवशी मारल्या वेळार तुजो भाव खंय आसा म्हणून देवान विचारलें. आज तो लाजर खंय आसा, खंय ताका मातयेक पायला म्हणून विचारता. तशें म्हळ्यार देव आमकां केदाळे सोदून आसा. आमी केदाळ ताचे तावन पयस वेता, तो आमकां विचारता, तूं खंय आसाय, केदाळ तूं फाटी येताय, तूं येता म्हणसर म्हाका समाधान ना, म्हाका संतोष ना, म्हाका शांती ना. आमचे विणें ताका जियोंक जायना, आमकां ताचे विणें जियोंक जायना. भाऊ भयणीनो, फुडें जेजू फोंडा लागीं येता आनी थंयसर तो रडटा, तो दुखां गळयता. आपल्या इश्टाच्या मरणान ताका दूख हाडलां जावेत. पूण आत्मीक दृश्टेन आमी पळयलें तर देव आमचें धारून जाल्लें काळीज पळोवन रडटा. आमची पातकां ताका दूख हाडयतात. देव आपल्या भुरग्यांचें मरण आशेना, बदलाक ताचें उत्तर धिक्कार करन, ताचे वाटेक पाट करन, मरणाचे सावळेंत आमी जियोवचें पळयतना ताका दुखता. तो अजून मनशांच्या पातका पासून रडटा. फुडें आमी पळयता जेजू लाजराच्या फोंडा कडेन येवन व्हडल्यान भोब मारता. जेजू व्हडल्यान भोब मारता. आमची पातकी जिणी हांव चिंता मस्त फावटी आमचे कान केप्प करतात. आमची पातकी जिणी आमचे कान केप्पे करतात. आमकां कोणायचे आयकना देखून देव बोब घालता. देवाक बोब घालीचे पडटा. आमकां आमच्या फोंडांतलें उठोवंक तो बोब घालता. संवसार आसतना देवान मारली ती बोब उजवाड जावन आनी त्या काळोखांतल्यान उजवाड वयर आयिल्लो. तसो तो अरंबा आदी तावन आशिल्लो देवाचो शब्द आज लाजराच्या पोंडा कडेन व्हडल्यान बोब घालता, बोब मारता. लाजरा भायर ये, लाजरा भायर ये. आनी लाजर मरणांतलो उठून भायर येता. भावानी भयणी, होसो जेजू तुका आनी म्हाका म्हजें आनी तुजें नांव काडून आपयता. रागांतले, मोसरांतले, हग्यांतले, ना मोगसाण्यांतले, गर्वांतले, हंकारांतले, वडविकायांतले, फारीकपणांतले, आळसायांतले, बेजबाबदारेच्या जिवितांतले भायर ये. भितर कुसा नाका. तुका जिवीत दिवंक म्हणून हांव आयला. तुका जिविताक आपयला. तुवें कार्याळ जायचे, क्रियाळ जायचे, तुवें हेरांक तुजो जीव दिवचे. काळोखांत हिवांत आंकून नाका, उजवाडाक ये म्हणून तो आज बोब मारता आनी आमकां आमच्या फोंडांत तावन भायर आपयता. निमाणे भावनो भयणीनो, जेजू म्हणटा ताका सोडया तो वचूं, ताका सोडया तो वचूं. पूण थंय अशें म्हणून तो थंयसर जमो जाल्ल्या लोकांक ताका म्हणजे लाजरासाक सोडोवंक सांगता. देवान आमकां स्वतंत्र जावन जियोंक रचलां. आमी बांदपासांत आसचें ताका नाका. तो आमकां आमच्या बांदपासांतल्यान सोडोवंक आशेता. तर आमी ताचे सरशीन या. ताणें दिवची सुटका आमी जोडून स्वतंत्र भावांनी भयणी जावन जियोंक प्रयत्न करया. आमी आमच्या पातकाच्या बांदपासांतल्यान सुटोवन हेरांक आमी सोडोवंक आसा, हेरांक आमी सुटोवंक आसा.
तांच्या वाटेक आमी दिवो जावंक आसा. जेजू जायते फावटी आमच्या फोंडांतल्यान पाशार जाता, ह्या फोंडा बगलेन तो पाशार जाता. फोंडांत आसल्या आमकां ताचो ताळो आयकता गी. तो ताळो आयकून आमी फोंडांतले भायर येवन ताच्या गोपांत तवळ तवळ वेता गी. सोम्या आमचो फोंड उक्तो कर, आमकां भायर हाड, आमकां नव्यान जिवीत दी. आमेन.